नमस्कार, पोया प्रायम खबरो. गोंयांत आनीक नवे ऑफशोर कसिनो येवंक दिवचे नात, आशिल्ले बंद करचे नात. सरकाराक येता बऱ्यापैकी येणावळ. मुख्यमंत्री म्हणटा कसिनोक सोदतात दुसरी सुवात. मोपा विमानतळाच्या प्रमोटरांक चालना दिवंक सरकार विमानतळ शेड डील पद्दतीन लावंक सोदतात चालीक. प्रमोटरांची मागणी, सरकारूय राजी. विमानांचे म्हालभाडे तिकेट वाडटली. अदानीच्या कंपनीन प्रदूषण नियंत्रण नेम लायले खुट्याळाक. मुरगांवा एमपीटीच्या वाठारात मोठ्या प्रमाणात कोळशाचे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक जाग. कोर्टाक नोटीस. ईडीएमात सोपिल्ल्या चलयेची केस सरकार पोंक करूंक सोदता. न्यायालयीन चौकशी करात. राष्ट्रवादी काँग्रेसीची मागणी. गृहमंत्र्यांनी पर्यटन मंत्र्याच्या भूमिकेचेर फोग. आनी खासा दर्जाचेर बीजेपीन गोंयकारांक फटयले. केंद्राकूय जमना. गोंयचे बीजेपी सरकाराकूय जमना. आता मोर्जेचो जातलो मॉस्कोश. खासदार शांतारामाचो मुख्यमंत्र्याक तोमणो. खबर विस्तारान. गोंयांत आनीक नवे ऑफशोर कसिनो येवंक दिवचे नात, मात जे आसात ते इतले बेगीन बंद करपाचे ना म्हूण मुख्यमंत्री पार्सेकार उलयला. कसिनो अकस्मात बंद केल्यार प्रकरण कोर्टात वतलें. ते भायर आसात त्या कसिनोंतल्यान सरकाराक बऱ्यापैकी येणावळ येता. सरकार ह्या कसिनोक वेगळी सुवात सोदता म्हूण पार्सेकार उलयलो. सरकारान युवा रोजगार येवजण बदलून ती परत दीनदयाळ स्वयंरोजगार येवजण केल्या. आयडीएच्या निवृत्त कामगारांक पेन्शन दिवपाचें थारलां. नवीन कॅसिनो हे सरकार घालचे ना हे निश्चित. जेंका पयली परमिशनां दिल्ली आसा आणि काँग्रेसच्या काळात दिल्ली आसा, आता बोवाळ मारून येते आणि जेतूनसून सरकारच्या तिजोरीन कन्सिडरेबल अमाउंट वयता हे हांव सांगता. येता न्ही झट करून बंद करप. अशें एखादो सेट जाल्लो धंदो हालयतलो जाल्यार कोणी कोर्टानूय वचूं शकता आणि म्हाका तितकी तसदीय लागलेली ना. लुकिंग आउट फॉर ऑल्टरनेट सायट इज डेफिनेटली ऑप्शन बिफोर द गव्हर्नमेंट. मुळात ती स्कीम दीनदयाळ स्वयंरोजगार योजना म्हणून सुरू केल्ली 2001. मधले सरकार बदलले तेणे त्यांचे नाव बदलले. त्यामुळे आम्ही परत त्याचे ओरिजिनल नाव हाडला. 40 वर्सां त्याचे एलिजिबिलिटी असली, एज लिमिट दॅट वी हॅव इन्क्रीज टू 42. रिझर्व कॅटेगरीत जे बेनिफिट 5 वर्सांचे आसा ते सगळ्यांक त्याच्या पलीकडे मेळटले, म्हणजे 47 पर्यंत वयतले. लायटीचे बिल जे आतापर्यंत कॉर्पोरेशनाच्या नावार ये आणि मागीर केन्ना केन्ना कॉर्पोरेशनाक अरियर्स भरपाची पाळी ये, तो आम्ही निर्णय घेतला की जेका आम्ही तो अलॉट करता किओस्क, ताच्याच नावार इलेक्ट्रिसिटी बिल दिवप. मोपा विमानतळाच्या प्रमोटरांक चालना मेळची म्हणून सरकार तो विमानतळ शेड डील पद्दतीन चालीक लावंक सोदता. मात हे पद्दतीन विमानाचे म्हालभाडे आनी तिकेट वाडटा. भारतात चडशा विमानतळांचेर सिंगल डील पद्दत चलता, पूण खाजगी गुंतवणूकदार आशिल्ल्या विमानतळांक ती पद्दत उपकारना म्हणून प्रमोटरांचो आर्ग्युमेंट गोंय सरकारूय मान्य करता. दाबोळी नागरी विमानाक चालू उरिल्ल्यान प्रमोटरांनी शेड डील पद्दतीन चड नेट धरला. गोंय सरकार हो प्रस्ताव विमान येरादारी मंत्रालया कडेन व्हरपाचो आसा. मोपा विमानतळा खातीर 12 प्रमोटरां कडल्यान गोंय सरकारा लागीं प्रस्ताव आयल्यात. मोपा विमानतळ जाल्या उपरांत दाबोळे विमानतळ चालूच उरतलो ही गजाल गोंय सरकारान स्पश्ट केल्ल्यान मोपा विमानतळ फायदेशीर थारपा विशीं बऱ्याच प्रमोटरांनी दुबाव उक्तायला. मोपा विमानतळ प्रमोटरांक फायद्याचो थारचो म्हूण गोंय सरकार नवे पर्याय सोदता. मोपा खातीर शेड डील पद्दत. दाबोळे विमानतळ चालूच उरिल्ल्यान मोपा विमानतळ फायदेशीर जावपा विशीं प्रमोटरांक दुबाव. मोपा विमानतळाचें भाडें थारायतना शेड डील पद्दत चालीक लावपाचो गोंय सरकाराचो विचार आसा. दिल्ली, मुंबय आनी नवी मुंबय ह्या विमानतळांचेर शेड डील ही पद्दत चलता. ह्या पद्दतीक हायब्रीड डील अशेंय म्हणटात. ह्या पद्दती खाला विमान पार्किंग येणावळ आनी दुकानां विकून मेळपी येणावळीचो बरोच वांटो एअरपोर्ट ऑपरेटराक मेळटा. विमानतळाचें भाडें थारायतना ही येणावळ विचारांत घेनात. ह्या पद्दतीक लागून विमानतळ बांदप्यांक बरोच लाव जाता, मात सिंगल डील पद्दती परस विमानतळाचें भाडें बरेंच वाडटा.
सिंगल टील पद्दतीत विमानतळावयल्यान मेळपी सगळी येणावळ विचारांत घेवन विमानतळाचें भाडें थारायतात. शेड टील पद्दत लागू केल्ल्यान गोंय आनी केंद्र सरकाराक मातूय लुकसाण जायना अशें नागरी विमानतळ येरादारी संचालक म्हणटा. It is basically to ensure that the private bidders are encouraged to put their money, because this is not a government funding. If a private partner comes into picture and want to invest money, they expect that they get a sufficient rate of return. So it is because of that it is being done. There is neither the state government nor the central government will lose any money out of this. ह्या नव्या पद्दतीक लागून थळाव्या उद्देजकाचेर कसलोच परिणाम जावचो ना अशें संचालक म्हणटा. This will not have any impact on the local business who want to put any business over there. On the other way around, I may feel that this may have benefit the local business. Most of the activities get outsourced. When the outsourced activities are outsourced, these outsourced agency look for a local workforce. सिंगल टील पद्दत चालीक लावची अशें विमानतळ अर्थीक नियंत्रण प्राधिकरणाचें म्हणणें आसतनाय केंद्र सरकारान हालींच नवी मुंबय विमानतळा खातीर शेड टील पद्दत चालीक लावपाक मान्यताय दिल्या. सिंगल टील पद्दत प्रवाशी आनी एअरलायन्सांक बरीच सवाय पडटा. PPP तत्वांचेर बांदतात त्या विमानतळांच्या प्रमोटरांक ही पद्दत परवडपाची ना अशें नागरी येरादारी संचालक म्हणटा. Normally the airports are covered under single till. This is in case of government airport, this is fine. Whereas a private partner comes into picture, he invests his money. Their expectation is that if all the revenues from aeronautical, non-aeronautical sectors are put together, the tariff will go down. Their internal rate of return will not be there to recover their investment. शेड टील पद्दतीचो प्रस्ताव घेवन गोंयचो नागरी येरादारी संचालक रोखडोच केंद्रीय मंत्र्यांक मेळपाचो आसा. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घेवया एक विराम.